पत्रादेवी ते म्हापशा राष्ट्रीय महामार्गाची दुर्दशा झाल्या। रस्त्यांचेर प्रवास करप भयानक जावपाक लागला। संबंधित खात्याचे लक्ष ना, तशेंच थळाव्या आमदाराचे लक्ष ना म्हण संजय बर्डे उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो सरकार कितें करता, आमच्या पोटान दुखता म्हण सांगता पूण तकली फोडटा। हे अशा सरकाराची परिस्थिती जाल्लेली आसा। जर अफाट पयसो आयज भारतीय जनता पार्टीचं सरकार म्हणटा आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरे रोड दिल्या जर म्हणटा, तर तेंचे नियंत्रणूच ना। फक्त सिमेंट कशें खपपाचे, स्टील रॉड कशें खपपाचे आनी मशिनरी कशी खपपाची, हे सरकाराची परिस्थिती। लोकांक सांगतात कितें ते आमी बरे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला म्हणून। इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बरें जर दिला आयज सरकारान, तर आमी पळयता PWDचो इंजिनियर हांगा जे डिपार्टमेंटाचे अंडर जे रस्ते जे येतात, PWD नॅशनल हायवे 66, एकटो इंजिनियर तेंचो रस्त्या सायडी केन्ना दिसना, एकटो सुपरवायझर दिसना, एकटो ज्युनियर इंजिनियर दिसना, एक्झिक्युटीव इंजिनियर कोणूच तेंचे दिसना। आनी हांगा पेडणेचो आमदार हे मतदारसंघात जो येता केन्नाच आमकां रस्ते दिसूंक ना। पूण ज्या सरकाराचो भाग जो आसा जर म्हणटा, तर ह्या रस्त्यांची परिस्थिती अशी जाल्लेली आहा की जे कॉन्ट्रॅक्ट जे कोणाक दिल्लेले आसा ते MVR कंपनीचे जावयाक कोणाक तरी काम दिल्लें BJPच्या सरकारांतल्या सेंट्रल मिनिस्टराच्या तेका लागून ह्या रस्त्याची क्वॉलिटी आमी पळयता आसतना आज पळयता रस्त्याची क्वॉलिटी म्हणटा ती कांयच मेंटेन केल्लेली ना। रस्ते आसा क्वॉन्टिटीन जे रॉड घातलेले आसा, स्टील बार जे आमकां घालचे पडटात न्ही, हेंच्यांनी स्टील बार जे स्पेसिंग जे आसा एज पर RCC डिझायन जे म्हणटात न्ही, RCC डिझायनान एका स्क्वेअर मिटराक तेंच्यांनी जर जाळी 30 सेंटीमीटर म्हणजे 3 रॉड एका येता, त्या प्रमाणे हांगा स्टीलूच घातलेले ना। आमी पळयलां हें सरकाराचें काम। एका हांगा गोंयचो आमचो PWDची इंजिनियर जो आसा आनी गोंयचो आमचो PWD मिनिस्टर जो निलेश काब्राल बाब जो म्हणटा न्ही, आयज बरें काम आमी करता म्हणटा, तर तेणी हांगा आपली गाडयेन कसली गाडी तेजी SUV गाडीन या मारुती 800 किंवा मारुती वॅन किंवा सादे व्हेकलान तेणी बसपाचें आनी हांगा स्पिडीन वचून दाखोवपाचें। हांगा आमकां दिसता आमी दर्याच्या इंडियन ओशन जो आसा आमचो भारत देशाचो अरेबियन सी जो आसा न्ही, तेतून वचना फुडें आमकां ल्हारा कशी बोटी अशी आतां त्या पद्दतीन रस्त्याची परिस्थिती जाल्लेली आहा। हांगा एक्सिडंट कित्याक लागून जाता, स्टेरिंगाचो ताबो सुट्टा। गाडी जेन्ना स्पिडीन जेन्ना वयता, ड्रायव्हर जेन्ना बेगीन वचोंक जाय, हांगा एक्सिडंट इतले जातात न्ही, हो सरकार जबाबदार। एक्चुअली सरकाराचेर एक्सिडंट जाता म्हणजे पयली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गोंयच्या लोकांनी हांगा एक कंप्लेंट घालून दवरूं, एक्सिडंट जर जालो रस्त्याक लागून सरकार जबाबदार म्हणून। पेडण्यान ही परिस्थिती आहा ती पयल्या हितून पयले आतां खड्डे हे व्हाळयो पडल्या, हेजे व्हडले व्हाळयो, हितून स्टेरिंगाचेर ताबो उरना, ताबो उरल्या ना कारणान केन्ना तो काल केन्ना तर एक्सिडंट जाला। आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता, आतां हे बेरिकेड तुमी घातल्यात, हे कितें हांगा नाटकाचे पड्डे लायल्यात तुमी? अरे हे लायकीचे तुमचे? आयज तुमी हायवे नॅशनल रोड तुमी जो करतात ताका असले बेरिकेड, ही कितें फकाणां जाल्यार आमची गोंयची जनतेची? गोंयची कोणाची फकाणां करता? आतां एक 15 मिटर डीप खोल आसा, हेतून जर एक सादो मोटरसायकल जावं एक फोर व्हिलर गाडी पडली तर तो मनीस गावतलो, ती गाडी गावतली।